Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांचें कुळ नावाडगें जातोलें आनी सगळ्या लोकांमध्ये तांची संसद. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली. हांव सर्वेस्परासोवें खुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवासोवें संतोशान भरला. फुलांच्या झेल्ल्यान नेटयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगारयलोले एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारुणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सोरतात, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार किर्लून वयर सोरोशी करतलो. प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परासोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परासोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवासोवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब सर्वेस्परासोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बळिश्टांचें दोणू मोडलें, पूण अशोक्तांचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं ती दिसवाडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं ती आनीक वावराक वचोनान. वांचटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब सर्वेस्परासोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच धोरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब सर्वेस्परासोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गोरिबांक तो धुळींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब सर्वेस्परासोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. उद्गार. सुदैव आंकवार मारिया. देवाचें उतर ती सांबाळटाली आनी आपल्या काळजांत तें नियाळटाली. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी परबेचे दीस सोरल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बराबर आसतलो म्हूण समजून
ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेमाक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जोबाबांचें मोटें ओजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती ओजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलें तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बराबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताय? लूक 2:40-9. नियाळाक आधार. आयज समाजांत नदर मारल्यार आमी पळयतांव जल्माक आयलोल्या भुरग्याक रस्त्यार डस्टबिनांत उडयतात. तर दुसऱ्या वाटेन पळयत तर कांय आवय बापूय भुरग्यांचें देणें आशेतात. देवान दिल्लीं भुरगीं बाळां आमी खुशीन स्विकारूंक जाय. म्हज्या एके इश्टिणीच्या धुवेक 10 वर्सां जालीं भुरगें बाळ नासलें. पूण सदांच देवा लागीं तें मागतालें. तांच्या घरांत एक झारखंडचें चेडूं काम करतालें. अवचीत एका दिसाक तिणें न्हिदीच्यो 12 टॅबलेट्स घेवन आपल्याक मारूंक सोदतालें तें म्हजे इश्टिणीन पळयलें आनी तिका ह्या मरणांतलें वाटायलें. तांकां कळोन आयलें तें आवयच्या भेसार आसा म्हूण आनी लजेन तें आपलो जीव दिवंक सोदतालें. हे इश्टिणीन तिका ह्या भुरग्याक जल्माक हाडूंक आनी आपले धुवेक दिवंक मागलें. व्हडे खुशेन तिणें पयलो होयकार दिलो खरो, पूण भुरगें जल्माक येतोच ताका घेवन आपल्या गांवघरा गेलें. एके आवयचें काळीज आमच्यान कोणाच्याच काळजाक सोर करूंक जायना. जेन्ना ती पोरसूत जाता आनी भुरग्याक जल्माक हाडटा तेन्ना थावन ती आपल्या भुरग्याचो बरे भाशेन परामोस करता. सायबीण मायेन आपल्या भुरग्याक जल्माक हाडून जुजे बराबर जायत्या गोश्टांची वाट ती चोल्ली आनी भरमासो धरून आपल्या काळजांतली कुरपा आख्या संवसाराचेर फांकोयली. दयाळ बापा, एके आवयचें काळीज वळखून घेवन तिका आदार आनी सहकार दिवंक मागण्यांतल्यान आनी करण्यांतल्यान आमचें जिवीत सुफळ कर. आमेन.
Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.